गोयच्या नामनेच्या शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। बेरेस्तारा रिवोणा गावांत आपल्या पारंपारीक पद्धतीन शिगमोत्सवाक सुरवात केली। रिवोणा गावांत घराघरांत शिगमो खेळपाची ही परंपरा आनीक 2 दीस चलतली। तबला आनी पेटीच्या तालार तुळशी भोंवतणी दांडिया खेळोन आनी वेगवेगळ्या पौराणीक कथांचेर आदारिल्लीं नाटकां ह्या गांवचे लोक शिगम्याक सादर करतात। रिवोण गांवच्या शिगम्याची खासियत म्हळ्यार तालगडी खेळ। गोंयचो हो तालगडी खेळ ल्हव ल्हव ना जावपाक लागला। म्हणून रिवोणच्या गांवकारांनी शाळेंत वचपी भुरग्यांक ह्या तालगडी खेळाचे तशेंच लोकनाचाचे प्रशिक्षण दिवन शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान ही परंपरा फुडें व्हरपाचो यत्न केला। 2050 वर्सां मेरेन सगळ्या क्षेत्रांनी 100% रिन्युएबल एनर्जीचो वापर करपाचो लक्ष्य गोंय सरकारान दवरला, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। ह्या म्हत्वाकांक्षी येवजणेक लागून सुमार 15,000 अतिरिक्त रोजगार निर्माण जावपाची अपेक्षा सरकाराक आसा। तशेंच 500 नोकऱ्यो फकत सौर आनी वायू उर्जा निर्मिती क्षेत्रां खातीर समर्पीत करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। CIIच्या क्लीन रिन्युएबल एनर्जी 2023 ह्या परिशदेच्या दुसऱ्या आवृत्तीक संबोधीत करतना मुख्यमंत्री उलयतालो। पुराय गोंयाक लागपी वीज भायल्या राज्यांतल्यान येता। सदांच विजे खातीर गोंय भायल्या राज्यांचेर अवलंबून आसता। हें उणें करपा खातीर आतां रोखडेंच हायड्रोजन मिशन धोरण हाडपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा। पडींग पडिल्लीं खंडपिटां हायड्रो पावर निर्माण करपा खातीर वापरतले, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। शुक्रारा पणजे जाल्ल्या CII गोवा अंतर्गत क्लीन रिन्युएबल एनर्जी ह्या परिशदेंत मंत्री उलयतालो। आमी सदांच सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा ह्या मुवमेंटा खातीर वावुरतले, अशें ठाम मत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान उक्तायलें। तशेंच म्हादय विशयाची जागृताय करपाक आजून खूब कितें करूं येता आनी तें करपाकूच जाय, अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। त्रिपुरा, नागालँड आनी मेघालयांत भाजपाक मेळिल्ल्या जैताक लागून हेर राज्यांतल्या भाजपा फुडाऱ्यांनी खोस उक्तायल्या। भारतीय जनता पक्ष अल्पसंख्यांक राज्यांनी वेंचून येवपाक शकना, अशी ज्या लोकांनी मतां उक्तायल्लीं त्या लोकांक ह्या निकालान फट थारायला, अशें मत गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें। तशेंच नॉर्थ इस्टाच्या लोकांनी जात धर्म पळोवन न्हय तर उदरगत पळोवन भाजपाक मतां मारला, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें।
म्हापसा वाठारांत सगळ्या कोयराच्यो राशी पळोवन लोक विटल्यात. कोयराच्या वासान लोक तिडकून कोयराच्या ढिगाक उजो लायतात. ह्या कोयराक लागून वातावरण प्रदूशीत जाता. भलायकेचेर ताचो वायट परिणाम जाता. हे खातीर थळावे सामके तिडकल्यात. देखून प्रशासकांनी आपल्या जापसालदारकी समजून कोयराचो विलो लावपाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी म्हापशेचो नगरसेवक ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान केला. ग्रामीण वाठारांतल्या पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाल्या. दक्षिण गोंयांत काणकोण, केपें, सांगें ह्या वाठारांत हो शिगमो कश्टकरी समाज व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या शिगम्याक तोणया मेळ आनी तालगडी अशे 2 तरेचे खेळ पळोवपाक मेळटा. पयले नमन गांवच्या मांडार उपरांत वेगवेगळ्या गांवांत वचून घराघरांनी खेळप अशी ह्या शिगम्याची परंपरा आसा. चौरंग आनी ढोल ताशांच्या गजरांत पुराय वाठार ह्या शिगम्याच्या दिसांनी घमघमिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर निर्णय घेतला ताका हांव येवकार दिता. वास्को सड्या वाठारांत कोयराची प्रक्रिया जायना ताका लागून व्हड समस्या उप्रासल्या. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन पावसा पयलीं हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दिलें. शुक्रारा वास्को सड्या वाठारांत रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो शुभारंभ केल्या उपरांत संकल्प उलयतालो. बेरेस्तारा म्हापशा पुलिशेन दुचाकी चोरिल्ल्या 3 चोरांक अटक केली. तांचे कडल्यान 5 लाख रुपया मोलाचो मालवत जप्त केलो. प्रज्योत च्यारी, शहीद सिद्दीकी आनी संदेश साळकार हे तिगूय म्हापशा रावपी आरोप्यांची नांवां आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आरोप्यां कडल्यान पुलिसांनी वेगवेगळे वाहन भाग, महिंद्रा मालवाहक वाहन, मोटारसायकलांच्यो इंधन टाकयो आनी वेगवेगळ्यो मोटारसायकल्स जप्त केल्यो. 3 आरोप्यांक 2 दिसां खातीर पुलिशा ताब्यांत दवरल्या. PI परेश नाईक, म्हापसा SDPO जिवबा दळवी आनी उत्तर गोंयचे SP नितीन वाल्सन हांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय जाली. शिगमोत्सव समितीन म्हापशा वाठारांत 11 ते 14 मार्चाक शिगमो मनोवपाचो थारायला. म्हापशा टॅक्सी स्टँडार 7 वरांचेर रंगोत्सव कार्यावळ जातली. ह्या निमतान गोंयचे उपसभापती आनी म्हापशाचे आमदार जोसुआ डिसुजा हाजीर आसतले. ह्या शिगमोत्सवाक वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें म्हापशा शिगमोत्सव समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें.
म्हादय विशीं जागृताय करपा खातीर जायत्या संघटना सयत आतां कलाकारांनी आपापल्या तरेन आपापल्या कलेंतल्यान हे विशीं जागृताय करपाक सुरवात केल्या. गोंयचो फामाद संगीतकार सिद्धनाथ बुयाम हाणें सरकाराच्या राजकारणाचेर फोग काडीत म्हादयच्या दुख्ख गितांतल्यान आळयलां. जाल्यार म्हादय फकत आमकां उदकूच दिना तर म्हादय आमची आवय अशा एका विद्यार्थिनीच्या वक्तव्या उपरांत ह्या विशयाची गंभीरताय सान भुरग्यां मेरेन लेगीत पावल्या हें दिसून येता. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू काजूचो दर वट्ट 13 रुपयांनी देंविल्ल्या कारणान शेतकार लुकसाणान गेल्यात. फाटल्या वर्सा 134 रुपया किलो काजूचो दर आशिल्लो, पूण अंदू काजूचो दर सध्या 123 रुपया किलो आसा. ते खातीर सरकारान काजूचो दर 200 रुपया करचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. काजूच्या उत्पन्नांतल्यान शेतकार आपलो पावसाळो सारतात. काजूची पिकावळ बरी आयली जाल्यार ह्या उत्पन्नांतल्यान तांकां आर्थीक नदरेन फायदो जावंक येता. पूण अंदू काजूची दर खूबच देंवल्या अशें काजूकारांचें म्हणणें आसा. चक्रीवादळा सारकी सैमीक आपत्ती हाताळपाक प्रशासनाची यंत्रणा कितकी तयार आसा हाचो नियाळ घेवपाक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत सायक्लोन आपत्ती मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें. दक्षिण गोंयांतल्या कोलवा बिचाचेर जाल्ल्या मॉक ड्रिलांत सुमार 29 विभागांनी वांटो घेतिल्लो. जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या दोनापावलाच्या आयवाव गांवांतल्या दर्यादेगेर ह्या मॉक ड्रिलाक NDRF आनी भारतीय नौदळाच्या जवानांनी हेलिकॉप्टराचो वापर करून एकट्याचो जीव वाटावपाचो प्रात्यक्षीक केलें. आपतकालीन परिस्थितीन वेगवेगळ्या साधनांचो वापर करून जीव कसो वाटावपाचो हे विशीं ह्या मॉक ड्रिलांत जवानांनी सादरीकरण केलें. ह्या मॉक ड्रिलांत गोंय पुलीस, नागरी संरक्षण दळ, भारतीय नौदल सेना तशेंच NGOs वांटेकार जाल्ले. दिवचल मालांतल्या मये वांयगिणी पंचायतीक आतां नवीन सरपंचाचे वेध लागल्यात. सत्ताधारी गटान जाल्ले कबलाती प्रमाण 6 म्हयन्यांची मुजत सोंपिल्ल्यान दिलीप शेट हाणें सरपंच पदाचो राजिनामो दिलो. उदरगतीची कामां चालीक लायतले जाल्यार 1.5-2 वर्सां तरी मेळपाकूच जाय अशें दिलीप शेट हांचें म्हणणें. पणजेच्या बाटल्या वाठारांतल्या संत फटी महाराज वारकरी मंडळ शिरोली हांच्यांनी बेरेस्तारा सांजेर पणजे बाटले हांगा सटी भवानी देवळांत किर्तनाचो कार्यक्रम सादर केलो. सटी भवानी देवळाचो वर्धापन जाल्या उपरांत फाटले कांय दीस देवस्थानांत वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. देवळाचो वर्धापन उत्सव 5 दीस चालू आशिल्लो आनी बेरेस्तारा संत फटी महाराज वारकरी मंडळान सादर केल्ल्या ह्या किर्तन सुवाळ्यान उपस्थितांची मनां जिखली.
मोपा विमानतळ पुराय सुरू जावच्या पयलीं बस्तोडा जंक्शन ते कुचेली जंक्शन मेरेनचो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी म्हापशेचे आमदार आनी उपसभापती जोसुआ डिसोजा हांणी केली. शुक्रारा जोसुआ डिसोजा हांणी म्हापशांतल्या बस्तोडा जंक्शन ते कुचेली मेरेनच्या रस्त्याची पळोवणी केली. 26 रस्त्याचें काम पुराय जातकीर येरादारीचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें ताचें म्हणणें. खासा क्षमतेच्या भुरग्यांनी जतनाय घेवपा खातीर तांकां लागपी सगळ्या तरेची मजत करतलो अशी गवाय पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिली. शुक्रारा तुये वाठारांत खासा क्षमतेच्या आत्मविश्वास विद्यालयाच्या खेळां महोत्सवांत आमदार मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो. ह्या वेळार खासा क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे खेळांचे प्रकार सादर केले. अर्थसंकल्पा खातीर गोंय सरकार दर वर्सा उद्देजीक सर्वसामान्य तशेंच विद्यार्थ्यां कडल्यान सुचोवण्यो मागयतात, जेणे करून अर्थसंकल्प लोकाभिमुख जावचो हो ताचे फाटलो हेत आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्यो सुचोवण्यो लोकांनी 15 मार्च मेरेन सरकारा कडेन पावोवच्यो. सगळ्यांनी जर सुचोवण्यो दिल्यो जाल्यार बरें जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलें. शुक्रारा अडणे केपें वाठारांत जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणेचेर थळाव्या वांगडाच बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेवन खर निशेध केलो. राष्ट्रीय हरीत लवादाची स्थगिती आसतना लेगीत हांगा सुमार 1200 प्लॉट तयार करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तशेंच बजरंग दलाच्या कामगारां आड विरोध करीत खर आंदोलन केलें. उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या उपरांत कांय अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन घडणूक थळार येवन ह्या बेकायदेशीर बांदकामाची पळोवणी केली. पळोवणे उपरांत बांदकामाक वापरिल्ली सगळी मशिनरी जप्त करून हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केली. वारकण नागझर पंचायतीन सोरो आनी बार्रां बंद करची तशेंच आनीक नवीन बार्रां घालपाक परवानो दिवचे नात असो थाराव घेतिल्लो. ह्या थारावाक गांवच्या बायलांनी येवकार दिलो. जाल्यार आमची बार्रां बंद केली तर आमचें पोट कशें भरतलें अशें बार धनियांचें म्हणणें आसा. आमकां विश्वासान घेयनासतना पंचायतीन हो थाराव कसो घेतलो असो प्रस्न बार धनियांनी उपरासलो. घरगुती आनी वेवसायीक सिलेंडराचे दर वाडयल्यान बहुजन समाजाचे फुडारी उमेश तळावणेकारान शुक्रारा पेडणेच्या बाजारांत आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन निशेध केलो.
पेडणे बाजारांतल्या एका दुकाना सामकार चूल पेटोवन सरकाराचेर फोग काडलो। सरकारान हो दर वाडयल्ल्यान आतां सगळ्या बायलांक म्हारगायेचो बरोच फटको बसला। ते खातीर दर एका बायलेन रस्त्यार देंवून सरकारा आड मोर्चा काडपाची गरज आसा अशें ताचें म्हणणें। आयज मेरेन काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्षांनी भाजपा सरकार अल्पसंख्या लोकां आड आसा असो प्रचार केला, पूण गोंयच्या मतदारांनी भाजपाक कायमचे जैत दिवन हो प्रचार फटीचो थारायला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें म्हणलां। नागालँड, त्रिपुरा आनी मेघालय वेंचणुकेंत मतदारांनी भाजपाक जैत मेळिल्ल्याच्या फाटभुंयेर तो उलयतालो। हे खेपे नॉर्थ ईस्ट राज्यांत भाजप जैतिवंत जाला, तशेंच केरळ वेंचणुकेंतूय भाजपाक जैत मेळटलें असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायलो।